गवळी धनगर समाज जो आसा त्या समाजाक राजकीय त्यांचे आरक्षण त्यांची अनेक वर्सांची त्यांची मागणी आसा आणि त्याची ती प्रक्रिया दिल्ली दरबारी चालू आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि ते कंटिन्युअसली ती फॉलो करीत आसा. गाकुवेद म्हणून त्या वेळाचेर सगळ्यांचो एकठांय असो हें आशिल्लें तातूंत भितर हे 3 समाजांचे मान्यता मेळ्ळी. फक्त एकच धनगर समाज आसा जो मुळात सुरवाती पासून 1963 पासून थंयच्यान आतां पर्यंत जो सगळो प्रयत्न करीत आसा. सगळ्यांत पयले आरक्षणाची मागणी तर तांचीच आशिल्ली आनी तांची मागणी सरकारी दरबारात टॅक्निकल प्रोसेसाक लागून खंय तरी वयर सकयल जायत आसा अडकून ती तांची मागणी आसा ती बेगीन जावपाक जाय आशिल्ली. कितली कडेन मागणी केली तेंच्यांनी? तांची मागणी आतां पासून न्ही, जुनी मागणी आसा. फक्त ते कॉरस्पॉन्डन्स जातात आनी तातूंतल्यान मागीर ते रिपोर्ट्स आसतात आनी कितें आसता ती सगळी प्रक्रिया आसता. ती सगळी ती तांच्यांनी सगळी पूर्ण करीत आसात कितें कितें लागता त्या त्या खातीर ते म्हाका एक मेळपाक आयिल्ले अध्यक्ष ह्या नात्यान आनी ह्या मातसो प्रयत्न करपाक सुटावो करपाक रिजॉल्व करपाक मातसो प्रयत्न करचो आसा. लोकसंख्या आहा तितली तेंची? सगळ्यांत कमी लोकसंख्या खरें म्हणल्यार मायनॉरिटी भितर खूब कमी लोकसंख्या तांची आसा. सरासरी 30,000 पर्यंत तांची लोकसंख्या आसा. पण जातली ही मागणी तांची रास्त आसा. गोंयचो मूळ जे आसा भुमिपुत्रां भितर धनगरांचो समावेश आसा आनी तांचा गवळी धनगर आशिल्ले कारणान अनेक स्टेटींनी वेगवेगळे तरेन आसात धनगर समाज आनी तसो ह्याय समाजाची एक वळख वेगळी अशी आसा. तांच्या मागणीक अनुसरून सरकार दरबारी प्रयत्न चालू आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.